मांडवी कडेपर्यंत सोडपाचो तोही आमी प्रोविजन दवरलेला. त्याच बरोबर सेकंड आमी परत एकदा दिवाडेन आमी ईव्ही बस दवरल्या. आता फोनवरून सांगलेल्या दिवाडे इवन शापेर आमी 3 फेरी दवरलेली आसा. आता आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सगळो आढावा घेतला. त्याच बरोबर लोकांक येवपाक वचपाक आनी कितें म्हणजे इजी पडटलें जाल्यार आमी पणजेच्यान डायरेक्ट हांगा ओल्ड गोवा पर्यंत फेरी सेवा दवरलेली आसा. कोणाक जर स्पेशल कोणाक जर करूंक जाय यॉट जाल्यार ती यॉटूय तो करून येवंक शकता. म्हणजे प्रत्येक म्हणजे ट्रॅफिकीचेर आनी हेजेर प्रॉब्लेम जावपाक नाका म्हणून सगळे भशेचे आमी पर्याय ट्रान्सपोर्ट तुम्ही सगळे दवरलेले सगळे दवरले. आमी एक्सेसिबल करून लोकांक दितले. त्याच बरोबर यॉटी इवन कोणाक प्रायव्हेट जर जाय बोट जाल्यार ती आमी फॅसिलिटी दवरल्या. आणि जी फेरी बोटी आहा ती आमी सारकी फ्री दवरलेली आसा. इवन मांडवी कडेन पर्यंत इवन आमची दिवाडीची भुरगीं सकाळ फुडें स्कुलाक वचोंक जाय कामाक वचोंक जाय तांकां सुद्दां आमी फेरी सेवा डायरेक्ट मांडवी कडेन पर्यंत सोडपाचे आमी हाडपाचे व्हरपाचे ठरयलें. यॉट पळय कोणाक जायी ती आमी चार्जीस करतले. जे गव्हर्मेंट वॉट एव्हर जे कितें चार्जीस दवरतले ते फेरी सेवा जी आसा ही सारकी कम्प्लिटली फ्री आसतली टील 45 डेज पर्यंत. प्रायव्हेट यॉट आहा पळय ती कोणी चार्जीस करतले पण आमी ती फॅसिलिटी दवरतले. प्रायव्हेट किंवा गव्हर्मेंट कितें आतां डिसायड करता पळय त्या भशेन तांकां चार्जीस पडटले. फेरी सेवा म्हणटा पळय ती ओल्ड गोवा टू पॅनजीम ती सगळी फ्री आसतली. बशी कितल्यो घातल्या तुमी टोटल? बशी आमी टोटल आता तुका हांव सारको आंकडो मातशें रावन दिता. आता पळय सगळे येता बशी बाकीच्यो कितें आहा त्यो सगळे हांव तुका डिटेलान तुका आयज सांज पर्यंत फाल्यां सकाळी पर्यंत दिता. सगळ्या सायडीच्यान तुम्ही घातलेले आसा सामक्यो टोटल कुमारजुयेच्यान म्हण आमी दिवाडेन ईव्ही बशी दवरल्या. कंटिन्यू लोकांक फेरीबोटी कडेन सोडपाक दिवाडी टू ती आमी सगळे आमी A to Z सगळ्याचो हे घेवन आमी केल्ले. मेजर सिटीज आहा न्हू पणजे मडगांव थंयसरूच तुमी बशी घातल्या. थंय कदंबा बशी दवरल्या ईव्ही बशी दवरल्या. त्यो हाडून अमक्या पॉयंटा कडेन ड्रॉप करतले. त्याच्या उपरांत त्यो आमच्यो ईव्ही बशीत परत हाडून तांकां हांगा सोडटले. मागीर आमच्यो बगी आसा इवन व्हीलचेअर आसा सगळे आमी टोटली सगळ्यांचे आमी हे करून गोंयच्या साहेबा कडेन ह्या फाटी आमी मोठ्या प्रमाणान एक्सपोजिशनाक लागून जे लोक येतले त्यांची कम्प्लिटली आमी सुविधा जे कशा पद्दतीन जातली ते आमी केल्या. कारण आमच्या गोंयचो साहेबाचो आमकां सगळ्यांचेर आशिर्वाद आहा आणि ह्या फाटी आमी कितेंच कमी पडपाक आमचे मुख्यमंत्री सातत्यान हितून लक्ष घालयता. फॉरेन गेस्ट कोणी तुमी इन्व्हाइट केले? फॉरेन गेस्ट मुख्यमंत्र्यान केल्ले आसा ते तुमकां हांव टायमार आयज पर्यंत फाल्यां पर्यंत तुमकां कळटले. थँक्यू.